गोंयांत गोंयकारांची चवथ ही सगळ्यात व्हड सण आशिल्ल्यान घराघरांनी गणपतीच्या मुर्तीची पुजा करतात. देखून गोंयांत गणपतीच्या मुर्त्यांक चड मागणी आसता. कांय जाण गोंया भायल्यान मुर्त्या हाडून विकतात, जाल्यार कांय जाण स्वता तयार करून विकतात. गोंयांत तशे मुर्ते करपी कलाकार व्हडा प्रमाणांत पेडणे, दिवचले आनी हेर वाठारांत आसात. पेडण्यांतल्या पार्से गांवांत सगळ्यांत चड मुर्ती करपी कलाकार आशिल्ले. कांय जाणांनी आजून गणपतीच्यो मुर्ती करपाचो पुर्वजांचो धंदो चालूच दवरला. पार्शे गांवांतल्या मुर्त्यांक गोंयभरय मागणी आसा. पावसाक सुरवात जातकच हे मुर्तेकार गणपतीचे मुर्ते करपाक सुरवात करतात. श्रावण येता म्हळ्यार मुर्त्यांक आकार दिवन तयार करतात आनी मागीर तांकां रंग लायतात. पार्से गांवांतलो हो एक कलाकार. ताचो पयलींच्यान गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाचो वेवसाय चालू आसा. सुमार 100 मुर्ते लोक व्हरतात अशी माहिती तांणी दिल्या. आता गेली आम्ही तो वडील 80 वर्सां गणपती करीत आसलो. ते आता मी सध्या त्याच्या फाटल्यान पहिले आमकां खूप मागणी डिमांड आसला. माझे वडील करीत तेव्हा मोठे मोठे मूर्ती करीत, बरे बरे हातीन करपी सगळी मूर्ती सगळे. आणि आज आमकां त्याच डिमांडान मी चालू दवरला. मी आता गेली 40 वर्सां मूर्ती करता आणि मूर्ती करूनच मी बरे बरे मूर्ती करून आज म्हापसा किंवा परवरी जास्तशे आमच्या म्हापसा एरियेत खूप मूर्ती गेली की अख्ख्या म्हापसा खंय पावंक अशें ना मूर्ती आमचे. त्या भायर पेडणे तालुक्यात तर सर्रास गेल्ले आहात. इवन सावंतवाडी सुद्दां मूर्ती आमचे गेल्ले आहात. आणि मी गेली 40 वर्सां मी मूर्ती करता. अन्ना म्हटल्यार म्हाजे कडेन महाराष्ट्रांतले 5 मनीस असे असले की भुरगे तयार जावन गेले. तरी त्यांनी 5 वर्सां माझ्या कडेन गणपती बऱ्यापैकी काम करूंक शिकले. तांकां आर्ट दाखयला गणपतीचे कशे काडपाचे, कशे ड्रॉ करपाचे, ह्या करपाचे सगळे मी शिकयले तांकां जास्त अशे मूर्ती करपाक. आणि ते स्वताचो आज बिझनेस करतात. खूब उमेद दिसता की तेंचे कडेन आज थंय भोवूंक अशें 150 गणपती आहात तेंचे कडेन. इतके उमेदी आनी आमी ह्या एक उमेद इंट्रस्ट आसा म्हणून गणपतीचं काम चालू दवरतो. आणि पेंटिंग सुद्दां इतके आमकां उमेद दिसता की काम करपाक पेंटिंगान की कोण लोकांनी आमची मूर्ती हेली आपण एक सॅटिस्फॅक्शन आमकां गावंक की तेंच्यांनी बरी मूर्ती केली अशें ह्या अर्थान आमी ती मूर्ती चालू दवरता. म्हणजे फूल फॅमिली घरांतली काम करता. त्या भायर म्हाजे कडेन आनी कामगारां येतात महाराष्ट्रांतले अशे, तांकांय मी तांकां दवरून तयार करता. अशी आतां गेली आमची 10-15 वर्सां अशें चालूच आसा. आणि महाराष्ट्र आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान सुद्दां आमकां ते एका गणपती फाटल्यान 100 रुपया अशें गावता. तेंची सबसे ह्या गावता आमकां मदत. आणि आतां जास्त करून प्लास्टरचे गणपती दिल्ल्या कारणान थोडेशे गणपतींक खंय तरी ह्या कमी पडटा. असं दिसना की मातीच्या लोकांनी पुजूचे आणि एक पोल्युशन कमी करपाचो असं माझ्या मतीन तर दिसता. आणि हे गणपती आमी अशें सरस चालू दवरचे आणि कला आमची टिकाची, अशे बरे कलाकार जावपाचे. इवन माझ्या वाड्यार सुद्दां अशें गांवांत सुद्दां आमचे कडेन भुरगे शिकन आज ते स्वता गणपती करतात. ही उमेद दिसता की कोणी तरी करपाक जाय, फुडें चालू दवरपाचा. आणि ह्या आमी आतां उमेदीनच चालू दवरतो आणि असा चालू रावतो असं म्हाका दिसता. आता सध्या कितके गणपती करता? सध्या मी माझ्या कडेन आता 150 गणपती आसत. पयलीं मी खूप जवळ 250 गणपती करे आणि म्हापसा 150 सेल करे असले. आता मी हयसरच स्वता माझे गणपती मोठे एक 40-50 गोंया आसत आणि बारीक म्हटल्यार 150 अशें करून मी 150 गणपती मी माझे पर्यंत करताय. कित्याक जाता तितली मदत ह्या कामगाराक खूप आधी जसो कामगार गावता तसो आता कमी गावता. माझ्या फॅमिलीन माझे भाव बी ते म्हाका मदत करतात की गणपती करपाक. इवन माझी स्वताची मिसेस आज फिनिशिंग काम स्वता ती हँडल करता. म्हणजे एक उमेद दिसता की ह्या आमचा आमी खूप चालू दवरतो. इवन आमची भुरगीं सुद्दां पेंटिंग ती स्वता करतात आपूण. आणि हे करून आज पर्यंत आमी काम आमचं चालू दवरतो. एक बरा पेंटिंग करून लोकांक दिवपाची अशी उमेद दिसता आमकां.